बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरितात तांचे सांगात आम्ही संतोष पावता आणि तांकां देवाची विस्नार आशीर्वाद आम्ही मागता. आविल डिसोजा मुल्की, एंजेलिन डी अल्मेडा आणि मेबल डिसोजा अंधेरी वकोला, टीशा लेविस कॅनडा, वेरुक्षा लेविस कॅनडा, रोनाल्ड पिंटो कुवेट, डेनिस रेबोल्लो कांदिविली, प्रितीश फेर्नांडीस, फियोना तावरो बाजपे. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता. जोसेफ आणि हेलेन डिसोजा मुल्की तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. देवा गर्ग आनी होकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विचमिता आनी देवाची महत्कार्यां अनुभव केल्लीं जावन आसा. आसेस डिसोजा दालंत बेट्टू, रोनाल्ड आणि शायला डिसोजा मुक्का, एल्विन पिंटो कवतार, पॅट्रिक सिक्वेरा निड्डोडी, दैविक जमानाक पीटर ट्रेसी नोरोना पनीर, हिल्डा अराना आणि कुटुंब बेंगळूरू, आल्का पिंटो इनलँड वालेन्सिया, स्लेविन फेर्नांडीस बाईंदूरू, मेटिल्डा लोबो देरेबैल, फ्रँकी आणि स्टेल्ला डिसोजा निड्डोडी. आम्ही सांगाता मेळोन देवाक अर्गां दिवया. अर्गांनी होगलाप तुका समिया जेजू, अर्गांनी होगलाप तुका अब्बा बापा, अर्गांनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. आता आम्ही विविध त्या बसत माग्या हांगासर रेतेर करूंक आयिल्ल्या लोकां बसत आणि सगळ्या संवसारभर आमच्या ह्या रेतीरेंत वांटो घेतल्या ऑनलायन विक्षकां बसत तांचे त्या बसत आमी माग्या. सिल्वेस्टर आणि अनिता लोबो बरी भलायकी लाभच्या बसत संतीसिम त्रिंदाच्या मानाक आर्वातावन उलो दितात. तशेंच मिशेल डिसोजा आणि कुटुंब USA हांच्या विशयी ते बसत बरी भलायकी आनी आशिर्वादां लाभच्या बसत. मारिया क्लेरिटा कुटिना मुडिपू बरी भलायकी लाभच्या खातीर आनी बरें जावच्या खातीर गुण जावच्या खातीर मारिया लोबो वाजपेयी आपल्या विशेष त्या खातीर आनी शांती कुटुंबा शांती समाधान लाभच्या बसत. संतोष पिंटो आणि कुटुंब दुबय सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर परगांव वचून विजा मेळच्या खातीर तरणाट्या भुरग्यांनी वायट संवय सोडच्या बसत. सैरीक जावच्या बसत वेळार भुरग्यांचे देणे लाभच्या बसत. गर्भांतांतले बाळशाक पिडा आसा ती पिडा गुण जावच्या खातीर बऱ्या तरान गर्भेस्तपणाचे दीस वय अखेर जावन सुरक्षीत बाळान जावच्या बसत. आनी कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टता आनी गायांतलो घाय गुण जायनात ते गुण जावच्या बसत. कॅन्सर पिड्यांतले सुटका लाभच्या बसत आनी पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स येवच्या खातीर बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या बसत. शिकप बऱ्या तरान जावच्या बसत. ह्या सर त्या बसत सांगाता मेळोन आमी मागया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया. आता आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यां बसत आमी मागया. देवादीन जवाहर नाझरेत मँगलोर 4th डेथ एनिवर्सरी. देवादीन जेरोम पिंटो बैतुर्ली. देवादीन फेलिक्स डिसोजा पेरमानोरू. देवादीन जॉन अँड्रू रोड्रिगस सिक्वरा गेल्या कुटुंबांतल्या मालगाड्यां बसत तांचो उडास करता. पॅट्रिक सिक्वेरा निड्डोडी. देवादीन विन्सेंट आणि लिल्ली कोरेया निड्डोडी. डिसिल्वा गेल्या कुटुंबांतल्या मालगाड्यांचो उडास करता. पॅट्रिक सिक्वेरा निड्डोडी. देवादीन पीटर पिंटो बंटवाळ. देवादीन स्टॅनी आणि लुईस मतायस मदरंगडी. देवादीन रोशल विल्मा लोबो एयाडी मँगलोरू. देवादीन एंजेलिन लोबो एयाडी मँगलोरू. देवादीन पॉल ॲब्रियो संपिगे. देवादीन फेलिक्स डेसा सिरताडी. देवादीन सेरा मोरास निडोडी. 2nd मंथ्स माइन मास महिन्याचा उगडास. सुनील विल्फ्रेड वॉल्डर वामदाबादाव. देवादीन मत्यास विन्सी फेर्नांडीस बाईंदूरू. देवादीन नतालिया डिसोजा माडांत्यार डेथ एनिवर्सरी 34th डेथ एनिवर्सरी. कुटुंबां सरलेल्या समेस्त उडास करता फ्रँकी आणि स्टेल्ला डिसोजा निडोडी. कुटुंबां सरलेल्या समेस्त उडास करता जेनिफर रोड्रिगस अलंगार 13th डेथ एनिवर्सरी. जोकिम मायकल रोड्रिगस मुलुंडू. देवादीन रोज क्रिस्टिन पिंटो
पळनीर, देवादीन आल्फ्रेड पिंटो पाळनीर, देवादीन लॉरेन्स थॉमस दुबई, देवादीन मार्सेलिन पिंटो बेलतांगडी, देवादीन फ्रांसिस ऑस्वर्ड डिसोजा उज्जोडी, देवादीन गास्पर कोरिया मुल्की. ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत. आमीन. सरलेल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमीन. संतोषन उल्हासान गीता गायानान तुझे सरशी पावल्या अर्धा पाटो कायल्या बळी भेटोंक जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्तदाय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या आयताराची 26वा आयतार देवस्तुती आमी आचरण करना सावन बरो संदेश समय आमकां दिता. तिनी वचपांनी देव कसो आमचे थंय दयाळ आनी काकुळदार जावन आसा, तशें आमी एकामेका थंय ह्या काकुळतीच्या बक्षणाच्या मिसावाक आमकां तो आपयता. एक भोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज देवाक मेळोवंक आमी आयल्या. देव आमचे थंय दयाळ आनी काकुळदार जाला आमच्या जिवितान आज पर्यंत. आजय ताची काकुळती दया तो आमकां दाखयता. तो ताची बरी आमी दयाळ आनी काकुळतीची जावच्या बक्षणाची जावच्या हे सोडवण्याचे मिसाव आमी करच्या. देवाची कृपा आमी जोन घेवया ह्या बलिदानान. फाटल्या आमच्या जिवितान सबार पोटी देवा बरी आमी दयाळ जायनातले खातीर ताचे लागचें आनी एकमेका लागचें बक्षणे आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर बुधवार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो उजवण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशजांक वार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. महिमा देवा पोसगी आणि शांती ताच्या इष्टात चौसाई सर्वेस पोरा देवा सगीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू
संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रात्म्यात सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बक्षणे जोडून आणि आम्ही तुझे बरी दयाळ आणि काकुळदार जावं. तुझ्या सोडवणेच्या आम्ही सवान वाटो घेऊंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुझ्या पुताचे सुख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आणि राजवड सरयता सासनाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो, तरी पातकी तांकां वेग मारता. सर्वेस्पोर परीकपण घेतिल्यांचे परीकपण घेतलो, कित्याक तो ताच्या पातकांचे लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतली. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसणे ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रक्ताचो जावनी तो राग धरून रावात जाल्यार ताच्या पातकांचे बोगसणे ताका कोण दीत. निमाण्या वस्तूंचो उगडास जर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास तर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास जर आनी तुज्या पेल्याचे रागार जायनाका. महोन्नतचो सोल्याचो उगडास कर आनी अपराध्यांची पर्वा करिनाका. झगड्यातावन पयस राव आनी तुजी पातकां उणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजयता, पातकी इश्टागात तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. देवाचे उतर हे. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया. राग करूंक सवकास काकुळटीन अपार. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया. राग करूंक सवकास काकुळटीन अपार. आज्ञा म्हज्या सर्वेस्परा हरसी. जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावा. आज्ञा म्हज्या सर्वेस्परा हरसी आनी ताचे उपकार के दीस विसरू नाका. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दया. राग करूंक सवकास काकुळटीन अपार. तो सर तुझे अपराध बोक्षिता. सकड पिडेक वोका दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोगानी मया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता.
सर्वेस पोरसोग्लोस कणवळो आणि दया राखोन सौकास काकुळती नावा तासो प्रसदांत उरतात असलो न्हय वय तो सदां काळराक रावन सोना आपच्या पातकाक फावो त्या मापान तो क्यासलाय ना आमच्या गुन्या वांग फावो ते फारीक कोण तो घेना सर्वेस पोरसोग्लोस कणवळो आणि दया राखोन सौकास काकुळती नावा सर्वेस पोरसोग्लोस कणवळो आणि दया राखोन सौकास काकुळती नावा सांपावलन रमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना आमी जियेताव जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरताव जाल्यारी तेय सोम्या खातीर अशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय जाय म्हूण ख्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांत माते वापर म्हणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तवळ पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारले सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीज आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षी जायी 7 पावटी गी जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय बगार 770 पावटी सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत एक रायान एक पावटी आपल्या साकरालाचे लेख घेवंक खुशी वेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातल्लें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धनियाची हुकूम जाली तवळ तो साकोर धनियाच्या पांयांक पडोन म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें आनी ताका धर्न उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयांक पडोन म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो पूण हो साकोर ताका बिलकूल आयकना जालो मात न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेंत दवरलो घडलेली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजल तांणी येवन आपल्या धनयांक कळयली तवळ धनयान त्या साकराक आपल्या हुजीर आपोवंक लावन म्हळें नश्ट्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तरी हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवें
तुज्या सांगाती साकराची दया करी जे असले न्ही वे धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे असलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कास्याब्यांच्या अधीन केलो आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या भावाक काळजान थावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापी तुमकां तशेंच करतलो. देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. आज तुमी आमकां हो बरो संदेश दिता आनी आयचो संदेश हांवें नियाळसो तुमचे सवय देव आमकां काकुळतीची कुरपेची वा सोडवणेची जावच्याक हरी एकल्याक बोगसूंच्याक आपोवणें दिता. रोमाकारांचें पत्र अवस्वर 14 7वी आनी 8वी वळ आयचें दुसरें वर्सा पळया कितें सांत पाऊल सांगता. रोमन्स 14 7 and 8 कितें म्हणटा. आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना. आमी आमचेच खातीर जियेना. बघा वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आपणा खातीर म्हूण तो मरना. मागीर आमी जियेता जाल्यार आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर सुम्या खातीर आमी मरता मोरता जाल्यार ते सोम्या खातीर. सुम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीच. जियेल्यारी मेल्यारी आमी सुम्याची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. कितले जाण आमी पाती येता आमी जियेता जाल्यार सुम्या खातीर मोरता जाल्यार सुम्या खातीर. वय गे आमी आमचे खातीर न्ही आमी एकामेका खातीर वा सुम्या खातीर. म्हळ्यार देवान आमकां सांगचें आमी जेजू बरी जायचें जेजू बरी सोडवणेचें मिसांव करचें. कशें करचें. एक सोडवणेच्या मिसांवाचो एक वांटो जावन आसा बगसूंचें. आमी एकामेका बक्षितना कितें जाता की म्हळ्यार आका भावाक वा भयणीक आमी सोडवणें काडटा. खंयच्याय एका भावाक भयणीक जावं आमच्याच कुटुंबान मोगाळ भावा आनी भयणी आमी बक्षितना आमी दया करतना जेजू बरी काकुळतीची मोगाळ जातना बक्षितना जेजूचें मिसांव आमी करता वा आमी जेजू खातीर जियेता वा ताच्या सोडवणेचें काम आमी करता. एक म्हणटो आमीच म्हळें बगसूंचें. देखून जेजून कितें केलें पळया खुर्सार तावन 7 उतरां म्हळीं. पयलें उतर जावन आसा कोणाक ताणें बक्षिलें. लुकास 20 आनी 3 30 आनी 4 वळ देवाचें उतर. जेजून कितें केलें सोडवणेचें मिसांव खुर्सार तें जारी करतना ताणें पयलें उतर म्हळें. लूक चॅप्टर 23 34 काल म्हणटा 20 आनी 3 30 आनी 4 वळ. आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी. बापा तांकां बक्षी. तांकां म्हळ्यार कोणाक बक्षी म्हणालो. कोणाक बक्षी. आमकां न्ही. कोणाक बक्षी म्हणालो जेजू. ताका खुर्सायलेल्यांक ताका खुर्सार मारिल्ल्या दुस्मनांक. कित्याक जेजून शिकयल्लें दुस्मनांचो मोग करा द्वेश दिल्यांक बरें करा निंदा करतल्यांक बसत मागा शिरापलेल्यांक आशिर्वाद मागा बरेंच करा. जेजून बरेंच केल्लें अखरीच्या घडये आतां सगळ्यांनी चिंतलें तो शिराप घालतलो म्हणून. खुर्सायलेले शिरापतले खंय. आमकां इल्लोसो राग येतना आमकां कोणीय कांय करतना तें कोणीय नाका आमच्याच कुटुंबाची आमकां राग येता. राग येवचें सहज पूण तो राग दवरून आमी जियेता आनी तेंच तांणी केल्लें दूख वा ती खंत कान घेवन जियेता. तर मोगाळ भावा आनी भयणी आमी सोडवणेचें मिसांवान ना म्हण जालें. वा सोम्या बरी दयाळ काकुळदार न्हय. वय आमकां हें सगळें जाता. इल्लेशें कस जाता आमी अस्कत मनशां सैमाची. पूण सोमी आमकां आपयता राग दवरून न्हय वा कितेंय दूख वा कितेंय केल्लें तें कान घेवन जियोंक न्हय. बघा जेजू बरी. आतां म्हळ्यार दुस्मनाक कित्याक तो बक्षिता. कित्याक बक्षिता की म्हळ्यार बापा तांकां बक्षी. कितें करतात म्हण तें नेनान म्हणटा. ताका गोत्तालें ताचे दुस्मान ताका खुर्सायतात म्हण गोत्ता. जेजू कळीत आसा जाल्यारूय तो म्हणटा तें नेनांत म्हणून तांकां बक्षिता. कित्याक बक्षिता की म्हळ्यार ताच्या दुस्मनांकी तो सोडवणेक हाडटा. दुस्मनांनी बचाव जायचे. ताका खुर्सायलेलीं सर्गाक वसाचे. ताची सोडवण सगळ्यांक मेळाचे म्हणून. देखून रोमाकारांचें पत्र अवस्वर 14
नवी वळ आयचें दुसरें वाचप म्हणटा आमी जियेता जाल्यार सुमया खातीर मोरता जाल्यार सुमया खातीर कित्याक सुमी सगळ्यांचो सुमी कालें बरयलां म्हळ्यार कालें बरयलां कित्याक जिवंत असल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायचे म्हूण जिव्यांचो मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायचे दुस्मानांचोय सोमी जायचे देखून दुस्मानांकी तो सोडवून एक हाडता बुकसून आज तुका आनी म्हाका पोवणे कोरिंथीयांचें दुसरें पत्रावो स्वर 5:18 वळ काडा एक उतर 2 Corinthians 5:18 तुमचे कडेन कोणा कडेन बूक आसा उक्तें करा वाचा देवाचें उदर वा बरया आज समी आमकां सोडवून एक आपयता आमी व्हडलें व्हडलें कांय करीचें म्हणना आमी बक्षीतना सुमया बरी इल्लीशी दया काकुळट दाखयतना आमच्याच भावाक भयणीक आमी सुमयाचें मिसांव करता सुमयाच्या सोडवणीचें मिसांव करता हेरांक आमी सर्गाक व्हरता सोडवून एक हाडता जेसून केलें आनी जेसू बरी आमी करता कितें म्हणटा हे 2 सगळे- Corinthians 5:18 कोरिंथीयांचें दुसरें पत्रावो स्वर 5:18 वळ काल म्हणा हे सगळें देवाचें काम हे सगळें देवाचें काम कसलें काम मुखार वाच ताणेंच क्रिस्ता मरिफात आमकां आपणा ते राजी केल्यान ताणे जेसू मरिपात आमकां आपणा ते राजी केल्यान पळय आमकां कितले पटी ताणें आमची दया केल्या आमी हरये पटी गुमसार जातना देवान आमकां बक्षिलां गिना बक्षिलां गिना आमची दया केल्या गिना अजून करता सो ताणें आमकां क्रिस्त ते राजी केल्यात मागीर आनी मुखार घालें. हेरांक राजी काडचे मणियारपण आमकां दिलां हेरांक राजये काडचे मणियारपण आमकां दिला हेरांक आमी राजये काडूंक जाय कितल्या जणांनी आमी हें मिसांव केलां हेरांक आमी राजयेक हाडलां देवाची काकुळचो आमी अनुभव करून आज तो संदेश तुमी आमकां दिता आमी हेरांक राजयेक हाडचे आमी कोणेय राग दवरून रावचे न्ही आमच्या कुटुंबान वा आमच्या संबंधान कितेंय जालें सोडणें जाता पूण राग दवरून वा कितेंय दवरून जियेवच्या की चड सुमया बरी आमी बक्षिल्यार तांकां राजयेक हाडल्यार सोडवणेचें मिसांव आमी करियेत मगाळ भावा आनी भयणी देखून फाटल्या दिसांनी हांव मोती वेस्ताक गेलो एका इगर्जेक हांव सांगता कशें आज थोडीं जाणां राजयेचें वा हें मणियारपण करतात हेरांक राजयेक हाडूंक हेरांनी सकडांनी बचाव जायचे जेजून केल्ले बरी करूंक खुशी व्हरतात आज आमी केलां जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवया ताच्या काकुळटी करूं ना जाल्यार आमी करया आमच्याच रितीन कितें करयेत आमी म्हळें बक्षूचें कांय व्हडलें गुडे आनी कुंडीचें म्हणून ना बक्षूंक एक बरें मोन आसल्यार पुरो एक बरें मोन एक कालतें काळीस आनी हे सुमयाची इल्ली कृपा मागोवन केल्यार जालें फाटल्या दिसांनी हांवें म्हळें मोती वेस्ताक म्हाका एका इगर्जेक आपयलो तो पाद्र्याब म्हाका आपयल्लो तो म्हणालो फादर तूं मोती वेस्ताक प्रधान याजक जावन ये मोती वेस्ताचें मीस बडय पूण एक काम कर फादर तूं शर्मावन जाल्यार उपरांत फिरगजेच्या लोकांक एक बॉक्सनाची रीत कर फादर म्हणालो हांवें सांगलें फादर काल्याक मोती वेस्त तें सगळें मीस इतलें लांब जाता शर्मा उपरांत परत्यांनी एक हांवें बॉक्सनाचें करचें फादर तुमकां काल्याक तुमी तशें सांगतात म्हणून विचारलें तो म्हणालो फादर आमी मोती वेस्ता पयलें एक दीस रेतीर केल्या फादर 6 तारीखेर एक रेतीर आसली आमच्या फिरगजेंत सकट लोकांनी रेतीर केल्ली आसा आतां ह्या कुटुंबाच्या फेस्त फादर कुटुंबाच्या फेस्त घरा वचून जेवयेत फादर घरा वचून आमी जेवंक जाता पूण हेर कक्कड करयेत पूण मोग ना जाल्यार फादर बॉक्सान यें जाल्यार खंय कुटुंबाचें फेस्त जाता फादर हांवें सांगलें जायत फादर तुजो इरादो बरो करया आमी घरा वचून तांणी वचून जेवच्या पयलें आमी एक रीत करून तांकां धाडया काले म्हणी एक ल्हानशें मॅट आमी काडलां म्हण जालें सुमयाचेर पाती येवन करया ताणें केलें न्ही ताच्या दुस्मानांकी नेनांत म्हण सांगून तांकां बक्षून सोडवून एक हाडलें न्ही आमी करया फादर म्हळें हांवें हो जायत म्हणून हांवें तयार कर मागोन गेलो त्या इगर्जेन म्हाका गोतून हांवें रेतीर दिवना न्ही सो हांवें रेतीर दिल्ली जाल्यार म्हाका कळटालें कशें आसा कशें स्पंदन करतात म्हणून आमकां इल्लें तर आतां कोणगी एक जाग रेतीर दिवन गेल्लो आतां मोती वेस्ता शर्मा उपरांत ह्या विरगजेच्या लोकांक ताणें सकट रांक एक कुटुंब जावन बसोंक सांगलें पळया कुटुंबाच्यांनी सांगता बसाचें म्हणून कसलें एक चिंताप ह्या जागाचें कसलें एक ताचें मिसांव जावं आमकां तें
इल्लें चिल्लार म्हूण बघता जावंक बरो पण चिल्लार न्हय. सोमयाचें काम सोडवणेचें बोगसनाचें आनी आतां त्या दिसा शर्माव जावन हांवें सांगलें पाद्रापान सांगलें बरी आतां आमी सांगाता म्हळ्या एक कुटुंब जावन रावया सगळां रावलीं एकामेकाचे हात धरले हात धरून तांणी ते हात उबारून एकामेका खातीर बोगसूंक ल्हान मागणें गेलें 5 मिनटां. मंगळ भवानी म्हणे व्हडलें व्हडलें काय ना पूण तो तेंच मिसांव सोडवणेचें आनी तातूंत एक म्हणटो बोगसूंचें. त्या दिसा त्या मंदी वेस्त दिसा कुटुंबाचें फेस्त एक कुटुंब जावन सगळ्यांनी सांगात कोणूय वचोवनात. सुमार एक 8 वरां सुरू जालें 10 10:30 म्हणसर जालीं जाल्यार वचोवनात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एका विरगेचें हे आजाक ताच्या कुटुंबाक सांगात आहात हे मिसांव बोगसनेचें करूं आनी ते मोती बेस्त दिसा कुटुंबाच्या बेस्त दिसा खेद ओडलो संतोष जांबरो सरगार त्या दिसा ती करपा समयाची खंडीत वाडल्या. मगर भगवान म्हणे तर आमकां हांव तुमचे मुखार 3 विशय दवरता कशें बोगसूंचें. हें बोगसनेचें मिसांव करचें. पयलें वाय फॉरगिव कित्याक आमी बक्षी जाय न्हय हेरां खातीर मगर आमचेच खातीर तें गरज. कित्याक पयलें आमी बक्षिना जाल्यार आमची मागणी फळादीक जायना. मार्कस वंजलावसर 11 20 आनी 4 20 आनी 5 पळया आमच्या मागण्याक अडखळ पडटा. आमची मागणी ती फळां बरी जायना देखून आमी बक्षूंची गरज आमचेच खातीर. देखून देव आमकां बोगसनाच्या मिसावाक आपयता टू डू दीस मिशन ऑफ फॉरगिवनेस. एकामेका बोगसूंक की आमीच पयलें बोगसनाची जाय मार्कस वंजलावसर 11 20 आनी 4 20 आनी 5 तुमकां कळीत आसा वाचा एक बोडी देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण सदमना मेळ्ळा म्हूण पातयेवन मागा मागीर आनी तें तुमकां मेळटलेंच. मेळटाच पूण समी एक शर्त घालता 25वी वळवास कितें वास. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांयपणी विरोध असल्यार तें बक्षिया. बोगसून मागा नाजाल्यार मागणी सफळ जायना. आयच्या पयल्या वाचपान पळया सिराकाचो बूक अवसर 20 आनी 8 दुसरी वळ आनी मुखार वाचल्यार आमकां कळटा. देव काले म्हणटा सिराक 28 वर्ड्स 2 3 4 एक वळ म्हणी वाचा काले म्हणला तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. मागीर आनी तूं मागणे करताय तेन्ना तुजी पदकां बक्षितली. तेन्ना देव तुजी पदकां बक्षितलो. मागणें करतना तुवें बक्षिल्यार तुका बक्षणे आसा खंडीत आसा. पूण तूं बक्षिनाय तर मागण्याक अडखळ जाता कुरपेक अडखळ जाता. आनी हांवें म्हणचें आमी एक मेळ मुखार वेता साल्वा सावांक अडखळ जाता. आमी सरकार वचूंक जायना. आमीच अडखळ घालता न्हय. देव आमची मागणी आयकना म्हणून न्ही. देव आमकां कृपा दिना म्हण न्ही. देव आमकां बचाव करिना म्हणून न्ही. देवान केला जेजू थंय पूण आमीच आमच्या मागण्या कुरपेक वा साल्वा सावांक अडखळ घालता. देखून मुखार भवान म्हणी आमच्या बापा आमी म्हणटना जेजून शिकयलें न्हय गी जशें आमी आमचेर कितले बडी आमी म्हणटा आमचे बापा आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची आमी बक्षिना जाल्यार देवा आमकां खंडीत ना. आमी बक्षिल्यार आमकां आमचें बक्षणें गॅरंटी टिकेट सर्गाक. बक्षिल्यार आमी सीदा वशीत पूण बक्षू ना जाल्यार फाल्यां आमी सुरजे पडटा. तो मनीस ना जाल्यार तो मनीस मागीर अवचित मागीर आमी रडटा फादर जिवंत आसतना म्हाका एक अवकाश मेळिल्लो पूण तुवें काण घेवनाय. देखून आज आमी बक्षीत आज आमी जिवंत आसतना बक्षीत. देखून हांवें म्हणचें बक्षणाची पदवी देवान आमच्या हातान घाल्या. तुमी जाणात गी खंयचें देवाचें उतर आमकां देवान एक व्हडली पदवी दिल्या एकामेका बक्षूंक. देखून बक्षणाचें मिसांव सोडवणेचें मिसांव म्हणटना आमी बक्षूंक तयार आसाचे. केदाळय सोडून जाता तें धन जिवचें राग आनी बरो धन जिवचें मागीर मोती बेस्त करचें जाता गे. देखून तो पाद्रा ताचें चिंता म्हाका बरें लागलें
फिरगजेन मीस जावन शर्माव जावन बोगसून घरा वचून नवें जेवया. वाव, तसले आजाक तसली क्रिस्तांवां बोक्सांनी दिवची, देवाची सडवणीच्या मिसावान वांटो घेवची आनी ते बोक्सूनय हे मिसांव करची, हेरांक राजी काडची. मगाळ भावा आनी भयणी, देखून पदवी दिल्या वासा माते वसोनेला वसर 18 वोळ पयली ती पदवी शिसांक दिल्ली म्हळ्यार पेद्रूक ते 16व्या वसरांत, पूण 18व्या वसरांत 18वी वोळ देवान ती पदवी सगळ्यांक दिल्या. तुका आनी म्हाका कोण जेजू थंय जी येता देवाच्या उतरां परी तर तो बोगसूंक खंडीत देवाच्या आदारान कृपेन सकता. कितें बरयलां म्हळ्यार 18वा वसर 18वी वोळ. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, थंयसर बरयलां बांदूंक आनी सोडूंक पदवी, टू बायंड ऑर टू लूज. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें म्हणटा, जे कितें संवसारी तुम्ही बांदतात संवसारी तुम्ही बांदलां तर ते सर्गी बांदून आसतले, सर्गी बांदून आसतले. तुम्ही बगसूना तर वयर बगसूंक ना. मागीर जे कितें संवसारी तुम्ही सोडयतात तुम्ही संवसारी बक्षिलां जाल्यार सोडयलां जाल्यार राग मसर धरुना, तो सोड सोडला जाल्यार ते सर्गी सोडून आसतले. सर्गी सोडून आसतले. खंडीत सर्गाक उशीर आमकां टिकेट. देखून बगसूंचे आमकांच गरज, आमच्या मागण्याक, आमच्या कुरपेक आनी आमच्या साल्वासावांक. तो पयलो विशय. आतां कशें बगसूंचे, हाव टू फॉरगिव, कशें बगसूंचे. मगाळ बाबा आनी बरी, बगसने आनी राजी संधाना मदें फरक आसा. जायत्या जाणांक गोत्तू ना. सक्कड चिंतात बगसने आनी राजी संधान एकच म्हणून ना. बगसने आमी दिवयेत, राजी संधान दिवंक थोडे पडी वेळ लागता, पूण बगसूंक वेळ लागूंक नजो. इल्लें कस जावंक बरो, पूण असाध्य न्हय. बगसूंचें कशें, बगसन्याक आमी मॅट काडल्यार पुरो. हांवें म्हळें तो याजाक त्या दिसात आनी शिंतले इगर्जेंतच मॅट काडया म्हणून, आनी आमी रेतीर करतना आनी पंडीत करता, मॅटां काडटा. पूण आमी बगसने आमच्या मागण्याचो एक वांटो करयेत. पयले मॅट काडल्यार पुरो. आमी आनी एकल्या राखाचें म्हणना. जेजून म्हळां माते वसोनेला वसर 5, 20 आनी 3, 20 आनी 4 वोळ. तूं वेदी मुखार येतना काणी बिडो, जर तुका उडास येता तुका कांय विरोध ना. भावाक भयणीक विरोध आसा म्हूण कळल्यार ही काणीक सोड. पयले वोस आनी राजी जा. देखून बगसनाक पयले मॅट हांवें काडीचे. आमी दुखयल्लें ती सॉरी म्हणूंक येता म्हणून न्ही. थोडे बडी आमी चिंतचे फादर आनी सॉरी म्हळ्यार हांव बक्षितां कोणी येना. आमी रेतीर ती पळयता. तितली रेतीर दिल्या उपरांत 1, 2, 3रो दीस जाल्यार थोड्या जाणांक आमी म्हणचें वचोन मेळा एकामेका. थोडे जाण तांच्या जाग्याक येतात, ती येवन मेळोवन दिता. जायना मोगाळ भवान म्हणे आमचें मोन आनी काळीज कितलें कपटी म्हणटा पवित्र पुस्तक, तें खाल जायना. आमचें मोन आनी काळीज देवाक दिल्यार काळजांतलो मोह, रोस, राग आनी पुरो दिवन करपा मागल्यार जाता. एक मॅट काडल्यार जाता, पूण मॅट काडीचे. आतां चिंतया, एक मॅट काडटना जेजून सांगलें बरी, आनी एकलो बक्षी ना जाल्यार कालें काडताय. तुमी कालें काडता. म्हाका गोत्तू ना तुमकां अनुभव जाला गे म्हणून. म्हाका जाला. मॅटकान वचून जेजूच्या नांवान बक्षी म्हणटना, आतां म्हजो विशय सोडा. एक स्त्री एक दीस रेतीर आयली. तिणें चिंतलें बगसूंक जाय. जेजू सांगताले बगसनाचे मिसा हांव करता. एका पाद्रापाडे तिका राग आलो खंय. वचून तिणें म्हाका विचारलें, फादर पाद्रापाडे वचून हांवें जेजूच्या नांवान बक्षी म्हणयत गे. हांवें सांगलें जाय तूं वच म्हळें. ती गेली. वचून पाद्रापाडे मागलें, जेजूच्या नांवान म्हाका बक्षी. पाद्रापा म्हणटना पाद्रापान म्हळें निकाल तूं. आनी धांवन आयली पाडी. पाडी येवन म्हणाली, फादर हांव गेली, ताणें म्हाका निकळ म्हळें बगसूं ना. रडली. हांवें सांगलें बरें जायचें. काल्याक फादर कांय ना, तुवें मॅट काडलें न्हय, तूं आतां कोणाय कडेन सांगूंक वचनाका. तुवें मॅट काडिल्लें देवान पळयलां. जेजू म्हणटा न्हय पयलें मॅट काड. आतां तो भाव भयण बक्षिता म्हणलें गॅरंटी ना. उठ न्ही, तूं माग म्हळें. आनी तिका हांवें इल्लें बुजोवन समजोवन धाडलें. तिणें मागलें. 10 दिसांनी पाद्रापान मॅसेज करून सांगलें, हांव तुका बक्षितां बायल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगळ भवान बरी, आतां फॉरगिवनेस अँड रेकन्सिलिएशन, बगसने आनी राजी संधान फरक आसा. बगसने दिवंक आमकां आनी एकल्याची गरज ना. आमी मागल्यार, आमी आमचें मन काळीज उक्तें दवरलां, देवाचो आदार घेवन
जेजूच्या नांवान हांव बक्षिता म्हणून मागण्याचो एक वांटो केलो जाल्यार आमकां बक्षीस बक्षाने दिवंक तुका आनी एकल्याची गरज ना. तूं आनी देव, तूं आनी पवित्रत्मो, पूण राजी संदान जावंक आनी एकल्याची गरज आसा. ताका वेळ लागता. थोडे बडी 1 हप्तो लागता, थोडे बडी 1 वर्स, थोड्यांक 4 वर्सां, म्हाका एक दीस 7 वर्सां लागल्यां. सो राजी संदान जावंक आनी एकल्याची गरज आसा. देवा आमी मागजे पूण देव अवकाश करून दितलो. पूण आमी बक्षूंक मॅड काडीजे. मागीर उपरांत राजी संदान जाता. आतां निमाणें अखेर करचे पयलें कितले बोवडी बक्षूचे आयच्या वांजेलांतले न्ही गे. कितले बोवडी बक्षूचे. पेद्रो विचारी लागलो जेजू कडेन मातेवस वांजेला 18, 20 आनी 21 आनी 2 वळ 7 बोवडी पुरो गी म्हणून. जुदेव समाजेन 3 बोवडी पुरो आहले. पेद्रून 4 कुडसिले. आतां जेजू 7 बोवडी म्हणटना पुरो पेद्रू तूं भारी उदार जावन आसाय म्हणटा म्हण चिंतले. पूण जेजून म्हळें नो, 7 बोवडींनी 7चे 70 आनी एक होपार दिली बक्षिणांतल्या साकराची 100 रुपये आनी 1 करोडांनी आसले. देवे ताका माफ केलें आनी एकलोसो गोळो धरलो. 100 रुपये बाकी आहले. देवे आनी जेजू म्हणटा हरी एकलो तुमी काळजांत हांवन बक्षिना जाल्यार सर्गीचो बापूय बक्षिना. काळजांत हांव. देखून आमी कशें बक्षूंचें कितले बोवडी म्हणलें सवाल ना. आनी एकडे हांव रेत्रे गेल्लो आनी थंय सुमार 1000 लोक. हांवें एक सवाल केलें तांकां तुमकां कितल्या जाणांक बक्षून विसरोंक जाता. तुमकां हांव विचारतां कितल्या जाणांक तुमकां बक्षून विसरोंक जाता. इंग्लिशांत एक सांगया न्ही फॉरगिव एंड फॉरगेट. तुमकां जाता गे? कोणाक जाता हात वयर करा पळय. बक्षून विसरोंक जाता म्हणली बेश्टें तें जायना. आमचें मन तूं कितलेय बडी बक्षी मागणें कर उपरांत तो मनीस मुखार येतना तुज्या फुडें आसा घेता. येता गे ना? बडी मारनाका खंडीत जाता. आनी त्या 1000 लोकां मदें हांवें एक सवाल घालतना कोण्णें हात वयर करूं ना. एकली मात्र पयस दोनूय हात वयर केले. हांवें विचारलें बाय तुका कशें जाता गी म्हणून. तितल्यार हेरां म्हणाली फादर तिका अल्झायमर्स आसा. उडास ना तिका. पूण मोगाळ भवानी म्हणी देव आमकां विसर म्हणून सांगिना. बक्षाने एक निश्चय. तुज्या भावाक तुवें भयणीक बक्षिलाय तर तें उडासान येवंक पुरो. पूण तें उडासान दवर नाका. मॅट काड. तुवें निश्चय केलाय बक्षूंक. ह्या निश्चयवान मुखार वस. देखून ही ओपार आमकां सांगता तुवें बक्षितना हरी एक बोडी पयले बोटी जायचे. दुसरे बोटी म्हणलें सवाल ना. नो सेकंड क्लास क्रिश्चियनिटी. हरी एक बोडी बक्षितना पयले बोडी. देखून आज कित्याक बक्षूचें आनी कशें आमी बक्षूचें कितले बोडी 3 सवालां आमी नियाळ केली. एक घडी बोर दोळे धांपा सगळ्यां दोळे धांपा मागया आमी आज ही कृपा. देव आमकां आपयता हे मिसांव करूंक सोडवणेचें मिसांव जावन आसा. तातूंत एक वांटो बक्षाने. बक्षाने आमचेच खातीर जाय. आमचे मागणे फळादीक जावं खुरपेक आनी आमच्या साल्वासावान. आनी आमी बक्षूंक मॅट काडीजे पयले मॅट आनी उपरांत तें देवाक आमी सोडिजे. देव राजी संदानाक अवकाश दिता तर हेरां खातीर आमी मागचें. आनी हरी एक कोणी बक्षितना देव आमकां म्हणटा पयले बोडी काळजांत हांव आमी बक्षिजे. तो देव आमकां हांगासर हाडिल्लो आपयलेलो ताचें उतर दिल्लो आनी हे कृपा आमकां जोन दिल्लो. हे बलिदान ती कृपा दिवं. बरी माय आमचे खातीर विनंती करूं आनी समेस आमचे शारोती सांत आमच्या आदाराक येवं. हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उबी रावया आमी. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. आमी नायसीन क्रीड व्हडलें सतमंता म्हणटा. नायसियाची सतमंता स्क्रिनार तुमकां पळोवंक दिसता. सांगाता भावार्थाची उसारणी करया. एका सेवाक सतमंता सोर बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूं सोर असणार. आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सोर काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन जाल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रचूंक ना.
बापाच्या सैम भासो ताचे वरवीं जोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गार ठावन तो देवलो आणि आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोन्स पिलाता काल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसो ना आनी पवित्र आत्म्या सत्मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तो निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत्मानता पातकांच्या भोगसणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमीन मोगाळ भावयनो देव आमकां ताच्या मिसवान वांटो घेवंक ताची बरी दयाळ का कुळदार जावं हेरांकी बुक्स सुंगा पळयता तर आमची मागणी आतां सुम्या मुखार आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो वडील पाप साहेबाक सर गवळ्यांक एजाकांक आनी धार्मिकांक दयाळेची सुवार्ता परगट करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक या येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी एकठांय जाल्ले आमी आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावन परिवर्तीत करूंक कुटुंबाच्या सर संद्यांनी एकामेकांताय आशिल्लो मनस्ताप वेगळासर पयस करून भुगसून एका मनाची आनी काळजाची जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आयक एक रिबोर आमचे जवळ आमी आमची गरज सुम्याक समर्पण करया पावसा खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी पावस नो जाला राळ पावस आमी मुखल्या दिसांनी धाडूं मनी पुराण कुस्टूंच्या भाव भयणीक आमी समर्पण करया विविध राष्ट्र आमची कुटुंबां आज बडी दिसांक सदार जाल्ल्या समय सांग हर एक आमची ते सवा तो सुसमय आमकां सांगाता हाडिल्लो दयाळ आनी काकुळदार आमचेर आमच्या त्या सवांचेर बेसांव घालूं हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन देवनो सोम्या देवा काळजामची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगी देवनो सोम्या देवा म्हज्या भावेनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदार देवपाक मानता तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबात सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा देन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जणकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी सुमेसांच्या सोडवणेक उपकार आशी कर हे आमी मागता आमचे सुमया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान चिकले आमा समय सांग जिवी ससनाचे आपल्या महिमेवोन सर्ग प्रवेशा वरवीं
उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi darbarazo serves por tu. Sargani संसार पडला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येतात आता जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण ससूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेचपरीच्या वांजतसने काल्स घेतली. तुका नव्या आंदीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत हें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावरतासो गुट परगटुया. मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सुद्दां उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यामरी आमी सोडवणेच्या कामांत वांटो घेवंक एकामेकाक बगसूंक जाय अशी कृपा सुम्या कडेन आमी मागोवन घेवया आनी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दयाकुनिया जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरेकतेल्या तुजे उदार काकुळदेन सर पातकांतली सुडय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सैतान दुस्मनाच्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार खंती बेसरायांतली राग मुसोर हगे फारीकपणांतली आमकां निवार आनी सोराकांत आकलासांतली आमकां वाटय केदारा सुवाळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समियान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया तुमी जेजू क्रिस्त आमचे ते दयाळ आनी काकुळदार जाल्लो आज तसे आमी सवान वांटिले घेवंक आमकां पळोवन दिता जायशी कृपा दिता देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती आशिल्लीच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली काळीजे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मोज्या काळजांतल्या धादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वाधीन इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोज्या प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला ह्या सर्गींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगीसो कर अशें आमचें जिवीत न्हय बगा जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वसो ताच्या सोडवणेन आमी वांटो घेवंक पावूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार पान 217 F2 Veta, veta, co mija, tuzo spiritą veta. Gata, gata, co mija, tu Jesus ja mata. Veta, veta, co mija, tuzo spiritą veta. Gata, gata, co mija, tu Jesus ja mata.